गिरी पंचायतीतल्या वार्ड नंबर 3 कुमिया मरड हांगसर खळी बांदपाच्या कामाचो शुभारंभ जालो। फाटली 20-25 वर्सां जाली पावसाचे उदक भरून ह्या सुवातेर लोकांक त्रास जातालो। म्हण 13 लाख खर्च करून हे काम करपाक हातात घेतला म्हण माहिती आमदार जयेश साळगांवकारान दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। महादेव गडेकर गिरवटचो आणि ही एरिया काणका आणि हो रस्तो आसा तो खूप वर्स जाली 10 वर्स जाली हांगा उदकूच साचता। तेन्ना खूब फावटी सांगलेले रामांक सांगले मागीर हेका सांगले पण आता रामान आणि आमच्या ऑनरेबल MLA मिस्टर साळगांवकारान हे घेतले आणि आता रस्तो पास केल्लो आहा आणि कन्स्ट्रक्शन चालू आहा। हांगा त्रास जाता आयज 20-25 वर्सां जाली सगळ्या जाणांक सांगून पळयलें कोणूच कानार घेयना। तेन्ना आतां मागीर चेड्याक मागीर पंचायतीन धाडले अशें उलयलें कित्याक आमकां भोंवंक मेळना भायर भितर येवंक मेळना सगळें उदक भितर येता। चवथी सणांक वयतले जाल्यार सगळें मेळे पांय घालून भितर वयचें पडटा म्हणून आमी हांगा हेका सांगलें। आमी आयज वॉर्ड नंबर 3 कुमिया मरड विलेज पंचायत गिरी हांगासर आसा आणि वो जो आमी आयज इनॉग्रेट केला जो शुभारंभ ज्या कामाचो आमी करता वो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि लोकांच्या सारको लोकांक खूप त्रास जाता असो इश्यू आसलो आणि फॉर सो मेनी इयर्स म्हाका दिसता 20-25 वर्सां लोक म्हणटा की हांगासर पावसाच्या दिसांनी उदक हांगा भरून रावता। हांगासर उदक वचपाक वाट ना। हांगासर अत्यंत गरज आसली एक ड्रेनेज करपाची। हांगा पावस पडलो की कंप्लीट हे सगळे तुडुंब सारखे भरून रावता। लोकांक येवपाक घरांनी येवपाक जावं घरा कडल्यान भायर वचपाक लोकांक खूप त्रास जातालो। तेका लागून लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे हो आयज आमी हांगासर ड्रेनेज म्हणजे उदकाक वाट वचपाक आणि सायडीक ते शेत आसा ते शेतान वचपाक लागून आमी आयज ड्रेनेज हाती घेतल्या। द टोटल कॉस्ट इज 13 लाखाचो हो टोटल एस्टिमेट आसा। हेच्या मागीर हे जाले की आमचो जशें गिरी काम चल्लां वायडनिंग ऑफ रोड्स जावं आनी इंटरनल रोड ही जी कामां चलिल्ली आसा तेच्या अंतर्गत गोंय हॉट मिक्सिंग आमी हांगासर करतले। सो पयली फर्स्ट फेज इज टू प्रोवायड ड्रेनेज सिस्टम इन दीस पर्टिक्युलर वॉर्ड आणि तेच्या उपरांत मागीर एस्फॉल्टिंग ऑन द रोड आणि हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड ही सगळी कामां हांगासर जातली। आणि दिस इज द बॉर्डर एका वाटेन काणका पडटा एका वाटेन गिरवडे पडटा। सो दीस पार्ट वॉज निग्लेक्टेड। लोकांक कोणाक हांगासर जशें आमी गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर पळय निग्लेक्ट जाता सिमिलर कायंड ऑफ निग्लेक्ट वॉज सीन हियर। कोण कामां करनासले हे घर काणक्यान आणि हे घर गिरवाड्यान अशी परिस्थिती आसा। तर वी हॅव गिवन एम्फसिस ऑन गिविंग पीपल द रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जो आमी उतर दिलेले इलेक्शना कडेन आमी जावं आमच्या वॉर्ड मेंबरान ते आमी सगळे करता। हांगासरलो वॉर्ड मेंबर आमचो रामाबाबू गडेकर आदलो सरपंच तशीच आताची विद्यमान सरपंच सौभाग्यवती रिमा रामा गडेकर हे व्हेरी एक्टिवली ह्या वॉर्डान काम करता। तशेंच त्यांनी आपलो फाटी एक स्वताचो आपलो शेताचो कुडको दिवन लोकांक सोय जावची म्हणून टू कनेक्ट 2 वॉर्ड्स नाल्यार अशें भोंवून येवचे पडटले। सो ही हॅज सेव्ड नियरली 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टन्स बाय कन्स्ट्रक्टिंग डोनेटिंग आपलो धाकटोसो जागो आपलो डोनेट केला आणि त्या जाग्यार आमी एक बरो रस्तो केल्लो आसा।